मेर्शे बायपासावेले कोयराचे घोडे पुलिसे मेरेन पावले। कितले म्हयनेच जाले केस कोर्टांत हुमकळटा, जमनीर फरक कांयच ना। दिशी दिशी नवे नवे प्रकार। मेर्शे रस्त्यार भरावाच्या सुवातेर वचून इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दियात म्हूण हायकोर्टान ओल्ड गोवा पुलिसांक अर्द काडल्या। एक्टिविस्टान प्रकरण हायकोर्टांत व्हेले उपरांत मेर्शे पंचायत कागाळ घेवन पुलिसां कडेन पावली। मेर्शे वाठारांत रोबोल घालून दलदलीच्या सुवातेर अतिक्रमण चल्लां म्हूण मंगळारा हायकोर्टा मुखार एक्टिविस्टान नवे फोटोग्राफ हायकोर्टाक दाखयले। हे जमनीचो खंय उपरांत अनधिकृत वापर जाता। ओल्ड गोवा पीआय सुदेश वेळीब आनी पीएसआय विजय कवळेकार असल्या कागाळींनी लक्ष घालून एक्शन घेतले म्हूण गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगला। हायकोर्टान असल्या बेकायदेशीर भरावाचेर नदर दवरूंक एक टीम नेमूंक सांगिल्ली। रस्त्याच्या कामांक ही डेब्री वापरपाक मेळटा काय ना हे कोर्टाच्या सुचोवणेचेर अजून कांयच जाप आयिल्ली ना म्हूण हायवे अथॉरिटीच्या आदवोगादान हायकोर्टाक सांगले। NHAIन जापेक प्राझ मागला। कागाळी करून सुद्धा ओल्ड गोवा पुलीस कांयच एक्शन घेना म्हूण पंचायतीन कोर्टाक सांगला। ताचेर कोर्टान पुलिसाक अर्द काडली। रायबंदर मेर्शे लँड फिलिंगाचो इन्स्पेक्शन रिपोर्ट दिवचो म्हूण हायकोर्टान ओल्ड गोवा पुलिसांक आतां सांगला। तांकां 16 जुलयाचो प्राझ दिला। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। कळंगुटे पुलिसांनी खंडणी उखलतल्याक उखल्लो। ताका ट्रॅप करूंक रेस्टॉरंटांत CCTV कॅमेरा लायिल्ले। रेस्टॉरंटवाल्यान CCTV फुटेजी सयत पुलीस कंप्लेन केल्ली। फुटेजी वेल्यान पुलिसांनी तिवय वाडो कळंगुटचो स्टॅनली कुतिनो म्हणटा त्या 28 वर्साच्या तरणाट्याक उखल्लो। मजगती फोंड्या पुलिसांनी नवीन नायक म्हणटा त्या 24 वर्साच्या भुरग्याक 2.25 लाखाच्या गांजा सयत धरला। फोंड्या तळावले घरकान्नीक 11 वर्सां एकोडी एका रुमांत बंद करून दवरपी राजेंद्र फट्टे आड पुलिशेन FIR केला। ताका जामीनपात्र गुन्यांवाची कलमां लायल्यांत, मात अजून अटक केल्ली ना। पुलिशेक अजून IPHBचो रिपोर्ट मेळिल्लो ना, पूण पिडीत बायल रुमांत बंद करून दवरपा इतली मानसीक दुयेंती न्ही म्हूण पुलीस सुत्रां सांगतात। तिका मेडिकलांत दवरल्या। गोवान दिल्ली 11 वर्सां बंदखण भोगपी बायलेची सोमारा NGO आनी पुलिसांनी मेळून सुटका केल्या उपरांत तळावले फोंडेच्या राजेंद्र फट्टे आड पुलिसेन FIR घालो। ताच्या आड जामीनपत्र गुन्यांवाची कलमां लायल्यात, मात अजून ताका अटक केल्ली ना। पीडित बायलेक सध्या बांबोळे मेडिकलांत दवरल्यात। पुलिशेंतली सुत्रां सांगता ते प्रमाण ती बायल खंय रुमांत बंद करून दवरपा इतली मानसीक दुयेंती आशिल्ल्या भशेन दिसना, मात IPHBचो रिपोर्ट अजून आयिल्लो ना। वाडी तळावलेची पंचायत हे गजालीचेर उलयली। अशे तरेच्यो गजाली नदरेक आयल्यार खंय पंचा मेरेन पावोच्यो। ज्या घरान आशिल्ली ते घडणुकेर आमी जे मिडिया आनी जे महिला आयोग हांचे आमी अभिनंदन करता, पुलिसाचें अभिनंदन करता की जी ही गोष्ट कितली वर्सां जाली जी घडटाली ती आमचे नजरेक हाडून दिली। आनी हांव परत तेंच्या कौतुकास्पद अशें अभिनंदन करता पंचायती तर्फे आनी लोकांकय आव्हान करता जी अशी गोष्टी आसात त्यो आमच्या पंचायती पर्यंत पळोवच्यो। तशी गोंयांत तर बाकीचे कडेन हेर कडेन खंय अशी तर घडणुको घडटा जाल्यार तेणी पंचायत सरपंच जावं स्थानीक आमदार आसा तांकां कळोवच्यो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विवेक प्रभू। घेव एक कमर्शियल ब्रेक।